पराक्रमी रणधुरंधर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज शिवछत्रपती शिवाजी महाराज। आयज आमकां अभिमानाची गोष्ट की 390वी शिवजयंती आमी ह्या मुरगांवच्या किल्ल्याचेर आयोजीत करता। गोंयची एकमेव शिवजयंती जे किल्ल्याचेर जाता आनी मुरगांवचे सगळे शिवप्रेमी देशप्रेमी आयज ही साजरी करता। अशीच ही शिवप्रेमी आयज शिवजयंती साजरी केला। शिवाजी महाराजांचे आचरण विचार 365 दीस आमच्या सगळ्यांच्या मनात रावनी आमच्या घरान आसूनी आनी सगळ्यांचे आमच्या देशाचे भले जावचे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। या पावन अशे दिसा आमचे शिवजयंती दिसा आमी हांगा सगळे किल्ल्यार सगळे जमलेले आसात। म्हणजे एकच म्हणणें आसा की शिवाजीन जशें तेंचे एक गूण आशिल्लो की सगळे सर्व धर्म प्रांतीय जातपात न वळखता सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची तांचे जो गूण आशिल्लो तो आमी सगळ्यांनी आपसून घेवपाक जाय। आनी म्हाजें एकच म्हणणें आहे की आमी वडिलांनी जे म्हणत होता की आमच्या भुरग्यांक आमचे हे गूण जे आसा शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे गूण आसा ते तांकां सांगपाक जाय आनी आमची फुडली पिळगी जी आसा ती बरे भशेन फुलची आनी सगळी कडेन आमचो एक देशाचें एक नांव वयर येवचें ही एकच म्हाजें एक मत आसा आनी सगळ्यांक देवान भलायकी दिवची तें म्हाजें मत।